सोमी जावन आसा काकुळटीचो सागोर. आपले परजेतें उदंड मापान ताणें काकुळट ओतली आनी हाका पवित्र पुस्तक साक्स. जेजूची उतरां, कामां आनी सगळें जिवीतस देवाची काकुळट वर्णिता. तर जो कोण सोम्याचो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता ताणें सोम्या बरी काकुळदार जावचें गरजेचें जावन आसा. जशें सर्गीचो बाप काकुळदार गी तशें तुमी काकुळदार जाया म्हणलें उतार मोतीन दवरून जेजू बरी काकुळटुवांची हातेरां जावच्याक ह्या कुर्सावट्याच्या भक्तीपणा वेळार सोम्याचो आदार मागया. पयलेंच तेसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भुजेर पुरसावरवी सोडयला सगळो संवसार. लुकासो अंजेल अध्याय 6 वाक्य 37. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. जेजू निरापराधी. ताणें कसलीच सूख आदारिनातल्यारी पिलातान लोकांचें आयकोन ताचेर अपराधी म्हणून मरणाचें फर्माण वाचलें. गुन्यांव करिनातलेल्या जेजूक गुन्यांवकार केलो. मोग आनी काकुळट दाखयल्ल्या जेजूचेर दारूण काळीस दाखयलें. सोम्या, आमी आमच्या जिवितांत साबार पावटी पिलाता भाशेन हेरांक गुन्यांवकार केलां. आमच्या भावा भयणीक सारकें समजनासता तांकां गरजे भायर सुखीदार केल्यांत. सोम्या, आमी हेरांतय मोग आनी काकुळट दाखोवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या काकुळट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव मागतांव उपकार कंसयल्या म्हज्या काळजान कुर्सारलेल्या जेजूचेर. दुसरेंच तेसांव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भुजेर कुर्सावरवी सोडयला सगळो संवसार. मातेवसो अंजेल अध्याय 18 वाक्य 28-30. तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून पराती लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका बंदींत दवरलो. जेजू मनशाचे कश्ट उणें करूंक खंत बेजाराय खाण उडोवंक ह्या संवसारी आयलो. पूण मनीस हे लेखिना जालो आनी ताच्या खांदार कुरीस दिवंक पावलो. सोम्या जेजू, जायते फावटी आमी तुजें बरेंपण विसरल्यां. पेल्याच्या खांदार कुरीस दिवचे मुखांत्र तुजे थंय दारूण जाल्यां. तुजे बरी आमी तुजी काकुळट हेरांक भोगूंक दिशें कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव मागतांव उपकार कंसयल्या म्हज्या काळजान कुर्सारलेल्या जेजूचेर. तिसरेंच तेसांव जेजू कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सावरवी सोडयला सगळो संवसार. जुआंवसो अंजेल अध्याय 8 वाक्य 4-7. जम्यामध्ये तिका उबी करन ते म्हणा लागले. मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदरतनास सांपडली. तसले स्त्रियेक पात्रावन जिवेशी मारिजे म्हूण मोइजेनस नियमशास्त्रांत फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजू तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो फातक नातलोलो तिका पयलें फातर मारू. 12 कुरीस जेजूच्या खांदार ताणी दिलो.
हो कुरीस व्हावून जेजू कश्टाचे वाटेंतल्यान चलतना नित्राण जावन पोंदा पडटा. पातक मनशाक गातकी जावंक लायता. असल्या मनशांनी दुसऱ्यांक फटोवन तांच्या बऱ्यापणाचो फायदो उठोवन तांकां अस्कतकायेक तांणी पडाशें करता. सोम्या, आमी पातकांत पडनाशें तशेंच हेरांक पाताक करूंक कारण जायनशें तुजी कृपा दी. सोम्या काकुळतामशी कर. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मागता उपकार खाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे. चवथें तेसांव. जेजू आपले दुखेस्त आवयक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लुकासो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 20. उपदेश खंयचे ते तूं जाणाय. प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, सोरिनाका, फोडसाक सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. आपलो पूत कुर्साचे वाटेर आसतना मोरी आपल्या पुताक पळयता आनी दुकान भरता. जेजू तुजो एकलोचू आनी भोव मोगाळ पूत. आपले आवयची हाजरी जेजूक आपल्या कश्टांच्या वेळा नव्या बळान आनी धैर्यान भरता. सोम्या, आमची आवय बापय तुवें आमकां दिल्लें देणें जावन आसा. तांकां मानान आनी गौरवान लेखूंक तुवें आमकां आदेश दिलाय. पूण साबार फावटी तांचें बरेंपण, तांचो मोग, तांचो त्याग विसरून तांचे तें आमी धारून जाल्या. सोम्या काकुळतामशी कर. सोम्या काकुळतामशी कर. सदैव मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे. काकुळत मोची करे देवा, अगणित काकुळती. अपराध मोचे काडसर पुसून मोचेर पावबीर मोती. बोगो सोम्या पातकां मोची बोगोस. पांचवें तेसांव. सिरेनोसो सिमावो जेजूको कुरीस वोवोंको कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लुकासो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 5-7. उपरांत जेजू तांकां सांगे लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया, आनी तो मध्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसणे दी. पैनार आसलेलो म्हजो इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाटतो म्हळ्यार म्हजे लेगीत कांयच ना. आनी चिंतया, तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक खीळ घालून जाल्या. म्हजी भुरगीं म्हजे पासलेंत न्हिदल्यांत. आतां उठोन तुका कांयच दिवंक म्हजे वरवीं जायना. सिरेनाच्या सिमांक आपलेंच काम आसलें तरी जेजूच्या कुर्साक खांद मारूंक तो पाटी सरलो ना. थकून गेल्ल्या जेजूक आदार दिवन साल्वासावाच्या मिसावांत तो भागीदार जालो. अशें धराळ आशिर्वादां आपणाचेर आनी आपल्या भुरग्यां बाळांचेर ताणें मागोवन घेतलीं. आज आमचे लागीं आसची व्हड आस्त म्हळ्यार आमचो वेळ. कोणायकी कोणा खातीरी आयच्या काळार वेळ ना. अशें आसता गरजेवंतांक, असहायक जाल्ल्यांक, प्रायवंतांक
आमचो इल्लो वेळ आनी आदार दिल्यार सिरेनाच्या सिमावन सुम्याच्या कुर्साचें वचें आपणाचेर घेतले तसली बरी करणी जातली. सुम्या निस्वार्थपणी गरजेवंतांक कुमकेचो हात दिवंक गरज आसली कृपा आमकां दी. आमेन. सोम्या काकुळताम शिकर सोम्या काकुळताम शिकर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचेर. 24 वेरोनिका जेजूक तुवालो दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मतेवसो वांजेल अध्याय 26 वाक्य 67-68. उपरांत ताच्या तोंडार तांणी थिंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो. आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थापडां मारन म्हळें, ए क्रिस्ता, तुका मारलोलो कोण तो? प्रवाद करन आमकां सांग पळोवया. ताबोर पर्वतार रुपांतर जाताना परजळिल्लें जेजूचें मुखामळू आतां घायेलां आनी विद्रूप जालां. त्या विद्रूप मुखामळा फाटल्यान लिपलोलो परजळ परत संवसाराक दाखोवंक वेरोनिका धैर्यान फुडें सरता. दुसऱ्यांच्या तोंडार हांसो हाडच्या बदलाक तांकां दुखोवन तांचें नांव पाड करन तांणी तोंड दाखयनाशें आमी केलां जावयेत. वेरोनिकाची देख घेवन हेरांच्या जिवितांत संतोश हाडन तांच्या मुखामळार हांसो उदेश करूंक कृपा दी. सोम्या. सोम्या काकुळताम शिकर. सोम्या काकुळताम शिकर. सदैव मरे माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचेर. 7 जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुआंवसो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 5-6. तोमस तवळ म्हणालो, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्ले शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना. जेजू कुर्सा वाटेर पडलो, घायेलो पूण उठलो. निराशी करची आनी पुरो म्हणचे तसली चिंतना जेजूक आयली जावयेत. तरी तो आपलो शेवट मोतीन दवरन मुखार वेता. कुर्सार मरोन आपले मिसांव संपूर्ण करता. कुर्सा वाट सोमकोची तितली सुलभ न्हय. ती आमी नेण आसलेल्या वाटेन सोमकोची. अनिरिक्षीत आध्यात्मीक पंथावना फुड करन परत परत पडोवन आनी उठोवन सोमकोची. असल्या वाटेर धैर्यान निराशी जायनासतना सोमकोंक सोम्या तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या काकुळताम शिकर. सोम्या काकुळताम शिकर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचेर. 8 जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लुकासो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 44-46. तो पैणाऱ्याच्या पंगडांत आसतलो म्हूण चिंतून एका दिसाची वाट चलून ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदें ताका सोदलो, पूण तांकां तो मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुजलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोवणदारां मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवाला घालन आसलो.
जेजू संवसाराक आयिल्लो बुजवण दिवंक घेवंक न्हय. कोणूच परवा करिनासतना कोश्ट नासलेल्या जेजूक पळोवन थोड्यो स्त्रियो हुस्कारतात, ताका बुजोवंक आशेतात. तांचें बरें मन पळयल्लो जेजू तांकांच बुजयता आनी तांणी नीज जावन कोणा पसत रडय जाय म्हूण शिकयता. मनीस दुखांत आसतना स्वाभावीक जावन बुजवण आशेता. आमचे भोंवतणी अशें बुजवणेक लालेवचीं जायतीं जाणां आसात. तांची गरज समजून तांच्या दुखांत सांगात दिवंक सोम्या आमकां तुजो आदार लाभय. सोमया काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गायच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. Gumiał mozo dunkan somia kertu makar maka अपराध मोचे हांवळ करता पातक मोचे रडता भोगो सोम्या पातका मोची भोगोस. नवे स्तेसांव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लुकासो अंजेल अध्याय 19 वाक्य 8. पूण जाकेव सकडा हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटीन दितां. कुर्सा वाटेर जेजू तिनच पावटी पडलो न्हय, तो जायते पावटी पडलो आसतलो. पवित्र पुस्तकांत 3 संपूर्ण अंको. हो, जेजू आपली कुर्सा वाट संपूर्ण करून मुखल्या दोगदोवणेक तयार जालो म्हणलें सुचयता. पातकां आदारन जायते पावटी आमच्या आत्मीक पयणार आमी पडटा. पातकाचो संदर्भ सुकोवन प्रयत्न सोडिनासतना आमच्या जिणेची कुर्सा वाट संपूर्ण तरान सोमकोंक जाय आसली कृपा आमकां दी सोम्या. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गायच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दावे स्तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काडतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कोरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 19. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात गे. तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय. आदांक आनी एवेक आपणे पाताक आदरलें तेन्ना आपणाची लज दिसली, देखून तांणी आपली कूड धांपली. मनशाची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणलें सत नेणां आसलेल्या मनशांनी जेजूची आंग वस्त्रां काडचें धैर्य घेतलें. सगळ्या रसनांक सर्व सोबायेन नेसयलेल्या सोम्याक आतां नेसण ना जाता. सोम्या जेजू, एकामेकाचे कुडीक मान दिवंक तुवें आमकां शिकयलां. तुज्या आत्म्याक आमचे थंय धाडून तुवें आमच्यो कुडी पवित्र केल्याय. मनशा कुडीचें घन विसरून पेल्याक आनी तुका आमी अपमान केला. सोम्या, मनशा कुडीक फावो तो मान दिवंक आमकां शिकय.
सोमिया काकुळत आमची कर सोम्या काकोळत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कनसे खाय म्हज्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 11वें स्तेसांव जेजूक कुर्सार केळायतात आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संसार. ಮತ್ತೆವಸೋ ವಂಜೆಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ವಾಕ್ಯ 4-5. तुज्याच दोळ्यांत एक आडे आसता तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? कपट्या तुज्या दोळ्यांतले आडे पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. त्या काळार व्हड सोरांक आनी पातक्यांक कुर्सार खेळावची दस्तूर आसली वय तरी निरापराधी जेजूकी तांणी कुर्सार खेळायलो. देवाचे कुशेक काल जाल्ल्या जेजून हे नालिसायेचें मरण मोगान घेतलें. अशें कुर्साक इनाम आसा म्हूण आपल्या जिवंतपणा वरवीं दाखयलें. खुरीस जैताचो गुर्त जालो. सोम्या जेजू तुका कुर्सार खेळायलेल्या मनशां बरी आमी एक ना एका रितीन पातकान बुडलेलीं आसाव. आमचो स्वार्थ व्हडपण वाट साल हंकाराक लागून आनी आमचे वायट दापून दवरलेलें आसा आनी हेरांक कुर्सार खेळायलेलें आसा. बोगोस आमकां. सोमिया काकुळत आमची कर सोम्या खाकोळत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कसय खाय म्हज्या काळसार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तुजेर हांवें पापार घाले गुन्यांव हांवें केलो गुन्यांव कासांव हांव जल्मलो पातकांत सांबलो पोगो सोम्या पातका मोची बोगोस. 12वें स्तेसांव जेजूक कुर्सार प्राण करता आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जुआंसो ವಂಜೆಲ್ अध्याय 4 वाक्य 10. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियेवंक विचारता तो कोण? इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. वायट आतावन वेगवेगळे कस सोंसलेलो जेजू कुर्सार वळवळलो. शिपायांनी ताका थान बागोवच्याक उदक दिलें ना बगार शिरको दिलो. पूण जेजून तो नाकारलो आनी ताणें त्या कुर्सार आपलो प्राण सोडलो. सर्ग संसाराचो धनी भुमी आनी सर्गा मदें कुर्सार उमकळोन आसा. तो मनशा मोगाक थान येला. ताची थान बागोवची कोण आसात? सोम्या थानेल्लीं बुकेल्लीं मनशां जायतीं आसात. आमच्या घरांत आनी आमचे भोंवतीय आसात. पूण तांची थान बूक निवरावंक आमी पाटी सरल्याव. मोगाक तान येतल्यांक मोग वांटूंक आमी सुकारी मारलेली आसा. भोगोस आमकां. सोमिया काकुळत आमची कर सोम्या काकुळत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 13वें स्तेसांव जेजूचे निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. लुकासो ವಂಜೆಲ್ अध्याय 15
वाक्य 20. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापायसरशी फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत हावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. बाळका जेजून मोरयेचे वेंगेंत मोगाची बुजवणेची बरवशेची ऊब भोगलेली. आतां ताच्या मरणा वेळार मोरी ताका आपल्या गोपांत घेता, आपल्या उस्क्यार घेता. आवयक समजल्लें दूख तिका दोस्तलें जावयेत, पूण ती धैर्यान भरता. मोगाळा जेजू, तूं सदांच तुजे काकुळतीची वेंग आमकां दिवन आसाय. पूण आमी वायट सालीच्या आमच्या जिविताक पाट करिनासतना भायर उरल्या आनी तुजे काकुळतीचे वेंगेंत येवंक फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस. सौम्या काकुळतामचे कर, सुम्या काकुळतामची कर. सदैव मागता उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचेर. 14वें स्तेसांव. जेजूकू निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बगेवन सुरसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लुकाचो वांजेल अध्याय 12 वाक्य 20-21. पूण देवान ताका सांगलें, हतपिश्या, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटीं विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजायतल्यांची, पूण देवा हुजीर क्रेस्त जावन नातलेल्याची. येदोळ कोणाकच दवरूंक नातलेल्या फोंडांत जेजूची कूड निकेपिली. ताची राखण करूंक शिपाई नेमले, कित्याक ती कूड कोणी सोरून व्हरतीत म्हणलें बें तांकां दोसतालें. पूण तो तिसऱ्या दिसा नव्यान जिवन जालो. आमकां सासणाचें जिवीत आसा म्हणल्याची खात्री जालो. मोगाळा जेजू, मरण हर एकल्याकी आसा, पूण मरणा वरवीं आमचें जिवीत नास जायना, बागार आमकां नवें जिवीत मेळटा म्हूण तुवें शिकयलां. तरी आमच्या पातकांक लागून पेल्या तें बरो भांद दवरिनासतना आमी मरण वेंगलां आनी जिविताची वाट सांडल्या. आमकां सासणीक जिविताची वाट दाखय. सौम्या काकुळतामचे कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव मागता उपकार कंसे गायच्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचेर. सुकून गेल्ले परचे सारके वाटेक हाडले. पातका वाटो सांच्या तुजे वाटेन चलच्या, दी तूं अदमी गठाय. कृपा मजत एका कुळतीच्या विस्तार सागोरा, काकुळ दाखय म्हाका. हे भद्रतेच्या बळवून पागोरा, उकळा महिमा तुका. मोगाळा जेजू, ही कुर्साची वाट तुज्या सांगातान चलतना हर एक आस्ते सावांत आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ केलो आनी आमचें जिवीत तुका भेटयलें. कुर्साक वेंग मारून आमी तुजे बरी काकुळतीची मनशां जावं, तशेंच सदांच तुका मेळोंक आनी भोगूंक आमची पातकां धुवन काड. आमकां नितळ मोनाची कर जेजू. आमकां सदांच काकुळतीची मनशां कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येळ, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो रास आज आमकां दी, आनी आमचे केल्या बक्षिता तशें आमचे पथकां बोगस, आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां लेवा. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे तुजे संगाता, स्त्रिया भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुझें जेजू. भगिनी मरिये देवाची माये, मोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुरुता. नमन कुर्सा जैते वोंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो, जेजू मेलो जीवन जालो नव्याने तोलो. कुर्साक मानाताव निवरावन मान फावो केलो, कस्ता मरणांक सर मनशांक बरवो सोबुदेलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुरुता. नमन कुर्सा जैते वोंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या.